With this, we have covered Kundai and Madkai Panchayat. On the board so that the people know what are the schemes that they can avail for. Now we are moving towards Kuti Khandepar. We'll go and find out their problems there.
कितें काय मेळना आमकां गोंयचो कितें न्यूज आसा कितें विधानसभा कितें आतां कितें त्यो आमकां बातमी ती काय मेळना हांगा काय म्हणजे मायनींग एरिया चड फक्त मायनिंगाचे हे कारण बाकीचे अशे फॅक्टरी बिक्टरी तसले इंडस्ट्री तसले काय ना हांगा लोकांचे सगळे भुरगे शिकलेले बिले सगळे बेश्टे अशेंच आसता फक्त मायनींग एरियाक लागून खंय तांकां जॉब ना काय ना फक्त ट्रकाचे अशे बिजनेस आनी अशें करून हितून आसता चडशे आनी आमचे आतां हे ट्रान्सपोर्ट चालू आसा हेतून पब्लीक येवपाक बिवपाक खूब त्रास जाता भयंकर दुर्लाचो सगळे त्रास दुयेंतां पडटा आनी कितें पडटा हेतून लागून तुमकां अशें दिसता की गव्हर्मेंटान ह्या तालुक्याचेर लक्ष दिवना अशें दिसता? आमकां तालुक्यात अजिबात लक्ष दिला गव्हर्नमेंटा अजून आता गव्हर्मेंट आसा हेणी तरी लक्ष दिवचें अजून पळय थंय फक्त मामलेदार ऑफिस सोडून IRTचे ऑफिस ना अजून ते PWD वॉटर सप्लायचे ना हांगा धांवचें पडटा वॉटर फायल केली सगळी कनेक्शनाची तर ती ह्या ब्लॉकान हांगासून तुका थंय केपें लायन ती फायली घेवन पास जायना बेगीन तेन्ना हांगा येवन ते PWDचे ऑफिस वॉटर सप्लायचे ऑफिस सगळ्या ऑफिसान बेगीन हांगा हाडची स्वतंत्र जावन हांगा डेव्हलपमेंट कांयच जालें ना अशें दिसता पयलीं सांगे तालुका आसलो आतां दारबांदोडा तालुका जालो पूण मातूय भितर डिफरन्स अशें काय ना पयलींच्यान आसा तशें आसा कितें म्हणटाले तुमी दारबांदोडान कसले प्रॉब्लेम आसा? प्रॉब्लेम म्हणजे मेन हांगा आतां मायनींग प्रॉब्लेम जाला जेणे करून हांगा टोटल ट्रान्सपोर्ट सगळो डिस्टर्ब जाता तेजेर कोणाचो कंट्रोल ना ज्या आतां हांगा तालुको म्हणून जाला न्ही पूण तालुक्याचें स्वरूप वेवस्थीत हांगा Darbandora Taluka will be going for Panchayat election for the first time after being declared as the 12th Taluka of Goa. With this, we have covered Ponda and Darbandora Taluka today. With our reporter Vivek Prabhu, this is Greta Menezes for Prudent.